मतदारसंघ हो रुरल मतदारसंघ वाळपय. एक वाळपय हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर मॉडर्नायज केलें किंवा इक्विप केलें हाजो अर्थ म्हाका दिसता की जायना की कंप्लीट गोवा इक्विप केलें. आनी तूं तें आतां जें उलोवन तो दाखयता की आय एम सॅड आनी हे त्यो गजाली सायडीक दवर आनी मातशे पूट युअर एक्ट्स टुगेदर. पयलीं म्हणल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजीन वॉर्डांनी एक दीस रावंड मार, ते टॉयलेटांनी फावट मार, भितर उदक नासता टायमार, थंय गाणी पडलेले आसता, थंय मनशां सोड जनावरां सुद्दां वचपाची परिस्थिती नासता, इतली वायट परिस्थिती आसता एक एकदां. त्याच प्रमाणे थंय पेस्ट कंट्रोल ना सारको. आमी हाजे पयलीं आयकलां आतां इतलो तांच्यांनी हायप केल्ली 2013 हेच सरकारान ते मॉर्ग इनॉग्रेट केल्ले. Now Vishwajit Rane tomorrow cannot say कि I was not part of that government because government is a continuous process. 2013 मागीर आमी हे इन्सिडेंट पळयल्या की मॉर्गान डेड बॉडी हुंदरांनी घाल्लेली आसा. आतां जी गजाल घडल्या, जी जानूस गोंजाल्विसाची बॉडी मिसिंग जाल्या, ही सामकी अनफॉर्च्युनेट गजाल. ही इतली इमोशनल गजाल की हे गजालीची पॉलिटिक्स करपाचो हो विशय न्हय. कित्याक आपल्या फॅमिलीन कोण मरप हाचें दूख ताच्या फॅमिली मेंबरा परस चड आनी कोणाकूच खबर नासता. पण हो जो विशय आसा तो जानूस गोंजाल्वीस किंवा ताजे फॅमिली पुरतो मर्यादीत ना, हो सबंद गोंयचो विशय जावन आसा. गोंयकाराचे इमोशन्स कॅपिटलायज करपाची गरज नासली. आपूण सामको कितलो इमोशनल आनी आपूण कितलो गोंयकारा बद्दल कन्सर्न हें दाखोवपाक ताका सोशल मिडियाची आनी व्हॉट्सएप जावं ट्विटर जावं फेसबुकाची गरज नासली. तो जर गोंयकारा बद्दल खरोच कन्सर्न आसलो जाल्यार म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टराच्या एक्शनांच्यान प्रत्येक गोंयकाराक ते फील जातले आसले. कित्याक जर आमी ही सगळ्यो गजाली पळयत जाल्यार ताणें खुबश्यो गजाली सांगला की आतां हळदोना हेल्थ सेंटर अपग्रेड करतलो, तो 108 दवरतलो. म्हाका एक गजाल हेल्थ मिनिस्टराक आमकां काँग्रेस पार्टीच्या वतीन विचारीन दिसता की ती जानूस गोंजाल्विसाची बॉडी मिसिंग जावप हीच गजाली वयल्यान तुजे दोळे उगडले. तूं फाटली 1.5 वर्स हे सरकारान हेल्थ मिनिस्टर आसा, हाजे पयलीं तूं काँग्रेस सरकारान हेल्थ मिनिस्टर आसलो, तुका हे गजालीची नॉलेज आसा की हेल्थ सेक्टर आनी गोंयच्यो हेल्थ फेसिलिटीज खंय आसा त्यो. तर हो इन्सिडेंट जातकूच तूं एक्ट करपाक कित्याक रावलो? म्हाका दिसता की ही गजाल जर हळदोना हेल्थ सेंटर किंवा ज्यो आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आसा, प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसा, अर्बन हेल्थ सेंटर्स आसा, ह्यो जर टायमार हेल्थ मिनिस्टरान जर बेसिक्स जी आमच्या गोंयकारांची आसा ताजी काळजी घेवन जर अपग्रेड केल्ली, थंय जर नेसेसरी बेसिक फेसिलिटीज दवरलेली जाल्यार म्हाका दिसता आज कदाचित जानूस गोंजाल्विसाचो जीव सुद्दां वाटोवपाची शक्यता आसली, ताका प्रायमरी मेडिकल अटेन्शन मेळून. पण आमी सगळ्यांनी पळयलात तांची 6:30 जाली की प्रायमरी हेल्थ सेंटरान पळूच नासता. म्हणल्यार हाजो अर्थ मनशांनी गोंयकारांनी दुयेंत पडटाना सुद्दां टायम कोण दुयेंत पडपाचो. सकाळीं 9 ते 6 मदीं दुयेंत पडल्यार तुका सरकार फॅसिलिटी दिता आनी 6च्या मागीर जर तूं दुयेंत पडत जाल्यार तुवें तो लक कसो तुजो, तूं हॉस्पिटलान पावलो नाजाल्यार तूं गेलो वयर. बिकॉज दीस इज अ फॅक्ट. हांवें पर्सनली म्हज्या फॅमिलीन लास्ट एका वर्सान 2 डेथ जाल्या, म्हज्या आवयची आनी बापायची. म्हज्या बापायचे मोर पर्टिक्युलरली जेन्ना म्हजो बापूय एक्सपायर जालो 29 मे, म्हज्या घरा कडल्यान 50 मिटराचेर हेल्थ सेंटर आसा. पण अनफॉर्च्युनेटली जेन्ना ताका एटॅक आयलो आनी एम्बुलन्स आपयली ते सांजची सुमार 6:30 जाल्ली. हेल्थ सेंटर वॉज क्लोज, सो एम्बुलन्स स्ट्रेट अवे रश टू जीएमसी आनी ट्रॅफिकान उरून मागीर इट वॉज माय बॅड लक ऑल्सो, आय लॉस्ट माय फादर. पण अशी कितल्याशाच लोकांची जी हेल्थ आसा आनी गोंयचे मेजॉरिटी फॉर्मालिनाच्या विशयाचेर जर रिपोर्ट मिसिंग जाता, जर इन्स्पेक्शनाक केल्ले जर रिपोर्ट चेंज जाता आनी जर परमिसिबल लिमिटांचे बद्दल जर विश जर परमिसिबल लिमिटांक गोंयकाराक खावपाचे बद्दल जर हे सरकार आनी मंत्री उलोवंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता की परमिसिबल लिमिटान अनक्लेम बॉडी ना करून ताचे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट आनी असल्यो गजाली करपाक हे फाटी फुडें पयशे म्हाका लोक दिसना. कित्याक जे लोकांचे मॉरल्स, क्रेडेन्शियल्स एंड इंटेग्रिटी आर अंडर क्वेश्चन मार्क, आय डोंट थिंक देअर एपोलॉजीज और देअर आय वॉश एक्शन्स should mean anything for Goans. There has to be strong action and we are demanding a judicial probe into this entire matter by a retired High Court judge, and the report should be submitted within shortest possible time, like a month. कित्याक आमी खुबश्यो इन्क्वायरीज कमिटीज सरकारान गठन केल्ल्यो पयल्या, ते इन्क्वायरी कमिटीच्यो त्यो वर्सां त्यो कमिटी इन्क्वायरी करता, ताजे रिपोर्ट येता म्हणसर कितलीशीच सरकारां बदललेली आसता. अशें जायनासतना इमिजिएटली सरकारान
हे बाबतींत ज्युडिशियल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून ज्युडिशियल प्रोब डिमांड करूंक जाय आनी हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज जो आसूंक जाय अंडर हीज चेअरमॅनशीप ती कमिटीन इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय, सरकाराक रिपोर्ट सबमीट करून हाजेर बेगीनचे बेगीन कितें ते स्टेप्स घेवपाक जाय. त्याच बरोबर आमच्या कलिग्जांनी हाजे पयलींय बी आनी आतांय बी डिमांड केला हेल्थ मिनिस्टराचें रेजिग्नेशन. म्हाका दिसता सगळ्यान व्हडली एपोलॉजी हेल्थ मिनिस्टराची आसतली इफ ही रिजायन्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हेल्थ मिनिस्टर, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट one incident or one isolated incident that has happened in Goa. This is in continuation to the continuous failures and mismanagement and complete collapse of administration in various departments which comes under health ministry, be it FDA or be it health department or be it Goa Medical College. नजमुन निसा बी इबायल मडगांव जे आसात रेल्वे ट्रॅक थंय ते पावणे जे आसा ते पावण्या कडेन चलता आसतना पडटा आनी पडोन ताजो हात जो आसा हो फ्रॅक्चर जाता. 20 तारखेक जी आसा ती पडटा थंय आनी ती पडोन थंय ताजो हात फ्रॅक्चर जाता आनी हात फ्रॅक्चर जातरी ताका तेजे फॅमिलीचे मेंबर जे आसा तेजे घोव आनी वांगडी जे आसा बाबडे ते आमचे मडगांवकार जे आसा ताका व्हरोन मडगांवचे हॉस्पिसियोन जे आसा ताका व्हरोन थंय एडमीट करता. 20 तारखे बायल एडमीट जाता आणि आमदाराचे इन्फ्लुएन्स आमचे हेचेर तेंचे इन्फ्लुएन्स जे आसा यूज करून कशे प्रकारान जो आसा 24 तारखे तेजे ऑपरेशन जे आसा हाताचें ऑपरेशन बायल सारकी फिट आसा बरी उलयता फॅमिली कडेन लोक कोण गेले शेजारी कोण गेले उलोवपाक तेंचे कडेन बरी जाप बीप करता आनी हात हो फ्रॅक्चर आसा त्याचो ऑपरेशन करपाक लागून डेट मेळना ती आमदाराचे सहयोगान मडगांवचे ती डेट जी आसा ती ताका 24 तारखेक सकाळी 10 ओपीडीन ऑपरेशन करपाक व्हरता. सांजची 3:30 जाता 3:30 वाजता पसून म्हणून ती बायल जी आसा ही भायर येना. सगळें उचामड आख्खी फॅमिली उचामड जाता. डॉक्टरांक विचारता की जाला कितें तुमी ऑपरेशन जो हातीचो करपाक भितर व्हेला ती बायल अजून भायर कित्याक येना. अकस्मात जे आसा डॉक्टर सांगता की टेम्परेचर वाडला प्रेशर वाडला सगळें वाडला तुमी आयसीयूंतल्यान जे ताका 108 दाखोवया म्हणून आनी 108 कॉल करता हॉस्पिसियो आनी तिका 108 घालून फॅमिलीक दाखयनासतना भितर घालून ताका हाडून हांगा डायरेक्ट पणजेन जीएमसीन व्हरून ताका एडमीट करता आयसीयून. 24 तारखेक 2 घटना घडल्या. एक नजमुन निसा मडगांवची बायल दुसरो आमचो भुरगो आल्डोनेचो भुरगो सेम डे 24 तारखेक आयसीयून जेन्ना काय घालता 24, 25, 26, 27 3 दीस कंटिन्यूस बायल आयसीयून आसता. खंयचेच फॅमिलीचे मेंबराक ताका आपली घरकान्नीक मेळपाक मेळना. लोक फॅमिलीचे मेंबर आयसीयूचे भायर 3 दीस रावता आनी सडनली 28चे रातीक 12 सुमार तेजे घराच्या मनशाक येवन सांगता की बाबा तूं एक काम कर तुजी मातशी ताका हार्ट अटॅक जाला भितर सो तेज लागून ताका डेथ जालें तुमी डेथ बॉडी व्हरा म्हणून आनी फोर्स करून त्या गरीब मनशाक तेजे घोवाक फोर्स करून ती बॉडी जी आसा ताका जबरदस्ती करून डॉक्टर जी ही बॉडी जी आसा तेजे घराक पावोवपाक लायता.